भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळाच्या वतीन आयज ही पत्रकार परिषद आम्ही हांगा घेतात। या पत्रकार परिषदेत आमचे मदीं आसात आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी, तसेच दुसरे आमचे जनरल सेक्रेटरी संजय दिलवे, तसेच आमचे मंडळाचे उपाध्यक्ष शाबा भाऊ, विंदा सतरकर, तसेच आमचे मदीं आसात आमच्यो काणकोण कोंगेल पंचायतीच्यो सरपंच सौ सविता तवडकर, कुदिगांव पंचायती सरपंच वृंदा वेळी, सिस्तर पंचायती सरपंच सौ सेजल गांवकर, तसेच आमचे मदीं आसात आमचे सिस्तर पंचायती पंच गणेश गांवकर, आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी गांवकर, आमचे मंडळाचे इतर सगळे पदाधिकारी हांगा उपस्थित आसात, त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। तसेच या पत्रकार परिषदेक आमचे पत्रकार बंधू मिडिया हांगा उपस्थित आसात, तुमचे ह्या वेळार हांव मंडळाच्या वतीन स्वागत करता। ही पत्रकार परिषद घेवपा फाटलो उद्देश म्हणजे जाल्यार फाटली 11 वर्सां जाली आमचे केंद्रांत भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र भाई मोदीचे सरकार केंद्रांत 11 वर्सांनी सरकार आसा। तशेंच गोंयांत आमची 13 वर्सां जाले पयले सुवातेर आमचे स्वर्गीय मनोहर भाई तेजे फाटल्यान पार्सेकर सर आनी आतां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत अशे आमकां ह्या 13 वर्सांत 3 मुख्यमंत्री आमकां गोंयांत सरकार चलोवपाक लागले। ह्या केंद्रांत आनी गोंयांत सरकार जेन्ना आमचे आयले तेन्ना आमच्यो अनुसूचित जमाती आनी जाती हांच्यो ज्यो खूब अश्यो मागण्यो ज्यो आसा कित्येक वर्सांच्यो मागण्यो ज्यो आसा अपुऱ्यो आशिल्ल्यो आनी आमी वेगवेगळ्या तरेन ह्यो मागण्यो पूर्ण करपा खातीर डिमांड करताले। आनी डिमांड करता आसतना काणकोण मतदारसंघाचे आमदार 2005 निवडून आयले, ताजे उपरांत तांचोय ह्या सगळ्या मागण्यांक खूब पाठिंबो आशिल्लो आनी 2005 ते 2012 पर्यंत सरकार जे आसा काँग्रेसीचे आशिल्ले। ह्या वेळार आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय जायना आशिल्ल्यो। जेन्ना 2012 आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयले आनी आमचे काणकोण मतदारसंघाचे अनुसूचित जमातीचे आमचे आमदार आसा रमेश तवडकर सर जेन्ना आमदार जाले आनी मंत्री जाले तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या 5 वर्सांच्या कारकिर्दीत ह्या समाजाच्यो ज्यो खूब अश्यो मागण्यो आशिल्ल्यो चडांत चड त्यो मागण्यो आसा पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो आनी भारतीय सरकारान भाजपाच्या सरकारानूय पूर्ण केल्यो। आनी हेचो सगळो आढावो जो आसा तो आमी घेवपा खातीर तशेंच आमचे लोकसभेचे एक मागणी आशिल्लें बील आशिल्लें रिजर्वेशन बील, गोवा रिजर्वेशन बील जे आसा तें जावपाचें आशिल्लें, तें हल्लीच तुमकां खबर आसतली लोकसभेक आनी राज्यसभेक पास जाल्लें आसा आनी राष्ट्रपती महामहिम राष्ट्रपती आसा द्रौपदी मुर्मूजी हांच्यांनी स्वाक्षरी करून तें बील आमचें पूर्ण जाल्लें आसा। येणाऱ्या काळात जे आमचे रिजर्वेशन गोवा असेंब्लीक रिजर्वेशन जे आसा तें मेळपाची शक्यता आसा। हेच्या एकंदरीत हे सगळो आढावो घेवपा खातीर ही आयची जी पत्रकार परिशद जावन आसा। आनी ह्या वेळार हांव आमचे पंचायतीच्यो सरपंच सौ सविता तवडकर हांचे कडेन मागता की संपूर्ण जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आयज मेरेन आमकां जो न्याय दिल्लो आसा एसटी समाजाक तेचो सगळो आढावो जो आसा मॅडमीन हांगा घेवचो। जी सोयी सुविधा दिल्ली आसा ताजे बद्दलची वाटचाल जी आहा ती थोडक्यात सांगपाचो हांगा यत्न करता। आनी आमकां गर्व आसा की पयलींच ह्या अधिवेशनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें बील आमचे राष्ट्रपती आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मूजी हांच्या स्वाक्षरीन पास जाल्लें आसा। तुमी सगळ्यांनी त्याच वेळार पळयलें की ह्या बिला खातीर कसो काँग्रेसीचो अपोज आशिल्लो आनी दोनूय अधिवेशनांत तांणी कितलो गोंधळ घालो आनी ताजे उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारांची मेळून विधायकांनी मेळून खासदारांनी मेळून हे बील कशें समर्थपणेन पास केल्लें आसा आनी आयज आमकां ताचें फळ हाजे फुडें मेळटलें। खरी दाखोवय गावडा कुणबी वेळी धनगर हांकां एसटीचो म्हणजे ट्रायबल स्टेटस मेळपा खातीर जो यत्न सुरू जालो तो 2000 साला पासून जालो आनी ताजे पयलीं थोडक्यात काम चालू आशिल्लें ना अशें म्हणना, पूण 2000 साला ताजें मोठे प्रमाणात काम सुरू जालें। हे वेगवेगळ्या जाग्याचेर जागृती मोहीम सुरू केली म्हणजे गावडा कुणबी वेळी आनी धनगर हांचे जे लिडर जे आशिल्ले ते सगळे एकठांय आयले। ताजे उपरांत ह्या लिडरशिपी आमचे आमदार जे आतां आसा डॉक्टर रमेश तवडकर तांच्या संघटनेच्या आदारान स्थापन करून हांगा एसटी लोकांक सगळें एकठांय करपाचें सुरू केल्लेंच। ते वेळार तांकांय जाणीव जाली की बाबा हे एसटी घातले शिवाय आमकां पर्याय
जो पर्यंत आमकां एसटी दर्जो मेळना तो पर्यंत हे शक्य ना. तांणी सगळे हे गांवडा कुणबी धनगरांकां लिडरां सगळे एकठांय केले आनी गांवां वेगवेगळे जे ट्रायबल वाठार आसा त्या ट्रायबल वाठारांक घेवपाक सुरवात केली. सगळ्यांत पयलीं श्रीस्थळ, तुमकां कोणाक याद आसा म्हाका खबर ना, श्रीस्थळ पंचायतीचे मुखार माटूळ घालून सादारण 1-2 लोकांचे अधिवेशन पयलीं काणकोणाक जालें. काणकोणचे पत्रकार ताका एक्चुली संबंदीत आसा, पळयला तेंच्यांनी आनी पूर्ण पेजभर दुसरे दिसा तांणी ह्या अधिवेशना बद्दलची म्हायती दिल्ली. म्हाका सगळ्यांत तुमच्या पत्रकारांचेर त्या वेळार सुद्दां खूब कौतूक जालें की एका अधिवेशनांतल्यान दखल घेतलेली आनी ही सुरवात आशिल्ली ह्या एसटी स्टेटसा खातीर जी ठिणगी आमकां पेटली ती थंय पेटली. ताजे उपरांत सगळे जे ट्रायबल बेल्ट आसा गोंयभराच्या त्या ट्रायबल बेल्टाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी ही गांवडा कुणबी धनगर हांकां एसटी स्टेटस दिवचो म्हणून मागणी करपा खातीर ही अधिवेशनां भरली गेली. ताजे उपरांत माननीय ते वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बाई आणि 2002 उपरांत जेन्ना सेंट्रलाक गव्हर्मेंट आशिल्लें आमचें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हे त्या वेळार प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले आनी त्या वेळाचे गोंयच्यान एक शिष्टमंडळ जातूंत भितर मनोहर भाई आशिल्ले जे तेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. त्या भायर आदले आमदार प्रभाकर गांवकर, अंकुश गांवकर, आदले आमदार एडवोकेट बाबूसो गांवकर, प्रकाश बाब वेळीप आशिल्ले जे आदले आमदार आनी एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्ले. सो अशे जो एक मोठो गट आशिल्लो आनी त्या वेळार सेंट्रला वचून प्रायम मिनिस्टरा कडेन ह्या स्टेटसा खातीर परत जोरदार मागणी केली आनी ताजे उपरांत भारतीय जनता पार्टीनच आमकां एसटीचो दर्जो दिला. तातूंत भितर फक्त धनगर ही स्कीप जाली, धनगरांचे हांकां दिवपाची उरली कारण गोंयांत धनगर थोडेशे मागास आनी सुद्दां बाकी जाग्याचे धनगर खूब बरें डेवलप जाल्ले आसा. आनी ताजे उपरांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सेंट्रलाक आनी आमकां ट्रायबल एसटी स्टेटस दिलो ताजे उपरांत गोंयचे डेवलपमेंट सुरवात जाली म्हणटात. पूण मागीर गोंयांत आयले ते काँग्रेसीचे गव्हर्मेंट आयले ते वेळार जेन्ना स्टेटस दिवन सुद्दां जी 5 वर्सां जाली तांणी आमकां ट्रायबलां खातीर कांय काम केलें ना. कांयच म्हणजे ताजे खातीर एक बारीकशें कितें म्हणजे मिनिस्ट्री दिवपाची ट्रायबल फॉर्मूच केला डिपार्टमेंट. पूण मागीर काय ते पण एक फ्लॅटान ताजें ऑफीस म्हणून सुरू केलें. पूण ताजे उपरांत तांकां एक्चुली कांयच दर्जो दिवना, कांय स्किमी ना आनी अशें दिसतालें की नांवा खातीर तें एक बाबा ऑफीस करून दवरना पण खंयच सोयी तेंचे स्किमी ना, लोकां खातीर ताजी येवजणी कितें केल्ली त्यो म्हायती ना, कांय ना, अशे पद्दतीचें काम सुरू जालें. 2007 उपरांत उठा आंदोलनाची तयारी केली. ताजी इन बिटवीन सगळे गोंयभर एसटी दर्जो दिले उपरांत गोंयभर ताजी जागृती केली, ताजी ज्योत यात्रा सगळे कडेन पेटयली आनी हीच आमचे आतांचे आमदार म्हणजे आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या मार्गदर्शना खाली गोंयभर ही यात्रा सुरू केली आनी तातूंत अनेक जे एसटी लिडर आसा वेगवेगळ्या भागाचे सगळे एसटी लिडर एकठांय जाले आनी तातूंत पूर्ण वेळ रावन काम केल्ले अनेक जण आसा. तातूंत भितर आसा आमचे आमदार आसा डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे कार्यकर्ते आसा, विशांत बाबू आसा, दया बाबूय आशिल्लो पयलीं, आमचे मंगेश गांवकारांचे उठा आंदोलनान मागीर शहीद जाले. हे प्लॅनिंग सगळ्यांक बसून केले. प्रकाश बाब आसलो पण दोनी बार्शेचे आनी किल्लाचे आनी हे माजी मंत्री अशे सगळ्यांनी मिळून अंकुश बाबू गांवकार आशिल्लो अनेक जाण एक यात्रे खातीर गोंयभर भोंवले आनी जागृताय निर्माण केली की एसटी दर्जो दिल्लो आसा आनी आमी आतां ताजे खातीर आमच्या एसटी डेवलपमेंटा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय ताजे खातीर गोंय सरकारा कडेन मागणी करपाक जाय. ह्या खातीर यात्रा केली आनी अवेरनेस लोकांकूय कळपाक जाय असो उद्देश आसलो. तरी सुद्दां ह्यो मागणी मान जायनाशिल्ल्यो म्हणून मागीर परत उठा आंदोलन म्हणजे उठा ही संस्था तयार जाली. संस्था म्हळ्यार कितें की वेगवेगळी 8 संस्था एकठांय येवन वेगवेगळे लिडर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक एकठांय करून मागीर आंदोलन सुरू केलें. त्या आंदोलनाक उठा आंदोलन नांव दिलें 2011 सुमार आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 25 मे 2011 सुमार बाळ्ळी हें आंदोलन जालें. तातूंत काणकोणच्या लोकांचो मोठो वांटो आशिल्लो. हेंय आंदोलन जे लिडरशीप आशिल्ली ती आमचे भारतीय जनता पार्टीचेच लिडर डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या मार्गदर्शना खाला हें आंदोलन जालें आनी परत मागणी आशिल्ली कितें की डिपार्टमेंट सारके फॉर्म जावचे
ST कमिशन फॉर्म जावचे, कारण ट्रायबलाचे अनेक भागाचे अन्याय जातालो आनी त्या उल्याक पावपी अशें कमिशन जे जाय आसलें तें जाय म्हणून ताची मागणी डिमांड आशिल्लें ST कॉर्पोरेशन किंवा वेगवेगळ्यो स्किमी हे सगळें गोंय सरकारान दिवचें आनी जो अधिकार आसा आमचो मानव अधिकार अशें म्हणपाक येता जो ट्रायबलांचो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंडरच्यो कांय गजाली आशिल्ल्यो हे सगळें जावपाक जाय म्हणून ह्यो मागणी करपा खातीर मोठें आंदोलन जालें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळार आमचे 2 बंधू शहीद जाले आदर्श युवा संघाचे अध्यक्ष मंगेश गांवकर आनी आमचो कार्यकर्तो नितीन वेळीप हांची येदो भावाचे त्या वेळार बलिदान जालें आमी सगळे मनांतल्या वाचली अनेक जाणांचे हे जालो म्हणजे एक आघात जालो आनी ताजे उपरांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हांव तरी म्हणटा की ह्या आमच्या आंदोलनाचो तांकां खूब हे जालो आदार जालो आनी मोठ्या आंदोलनाची सक्सेस म्हण तशें करून आमचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर मंत्री जायना फुडें तांणी आपणी केल्ल्या ह्या आंदोलनाक आपणी केल्ल्या ह्या अवेरनेसाची ताका जाणविकाय आशिल्ली आनी कळवळो आशिल्लो म्हणून ST बांदवा खातीर सगळ्यां ल्हान म्हणजे जल्मा येवन मरण पर्यंत म्हणटा तश्यो 21 स्किमी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा वेळार केल्यो आनी उमेद दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचे आदरणीय नरहरी पर्रीकरांच्या मार्गदर्शना खातीर त्या वेळार जाल्लें त्या वेळार ताणें ह्या बंधू खातीर STचे बंधू बांदवा खातीर ह्यो सगळ्यो स्किमी एका धपक्यान अश्यो पास केल्यो आनी सगळ्यो फॅसिलिटी ट्रायबलां खातीर दिवपाक सुरवात केली वेगवेगळी स्किमी आसा म्हजे वांगडे आसले त्या बद्दल चड डिटेल तुमकां सांगतली हे सगळ्यो स्किमी जाले उपरांत खरें शिक्षणाची दारांय चड मोकळी जाली जे झेप घेवपाक जो आदार मेळटालो तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम जातालो एज्युकेशना बाबतींत तेही तांकां सगळ्यांक बऱ्याक पडपा लागले कोण गोंया भायर शिक्षण घेता कोण हॉस्टेलार रावता कोण कोचिंगा खातीर पयशे म्हणटा हेजे खातीर वेगवेगळी स्किमी आनी आमच्या ह्या लोकांक खूब आदार जालो गरीबांतले गरीब म्हणजे अंत्योदय पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन काम केलें आनी ह्या सगळे आमचे ST बांदवांक वयर काडपाची तांणी मोख दवरली आनी बऱ्याच लोकांक ताचो फायदो जालो हे अवेरनेस करपा खातीर सुद्दां आमच्या आमदारान सगळे आमचे जे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आसतले ट्रायबलाचे आसतले आदर्श संघाचे आसतले हांकां सगळ्या गांवां वचून ह्यो स्किमी सगळ्यांक सांगपाक लायल्यो परत प्रत्येका कडेन पावयली फॉर्म पावयली ऑफिस उक्ती केलें चावडे ऑफिस उक्ती केलें जेणे करून सगळ्यांक पणजे न वता हांगा तांकां ती फॉर्मां मेळची तांची सोयी जावच्यो कारण काणकोणच्या पणजे पावटी मारून तशें सोंपें नासलें डिपार्टमेंटान वचून आनी ताजे उपरांत सगळे कडेन ह्यो स्किमी पाविल्ल्यान सगळ्यांक खूब फायदो जालो आनी जी आतां लेटस्ट आतां तुमी जर कळकी आतां पयलीं सारकी एज्युकेशन उरलें ना एज्युकेशनाक आतां नीट एग्जाम म्हणा JEE एग्जाम म्हणा हेजे खातीर जर मोठे पावल मारतले जाल्यार भुरग्यांक कोचिंग जाय ट्रेनींग जाय आनी त्या खातीर तांणी ह्या वर्साकच आतां सभापती आसतना आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर तांचे कडेन आसा आनी तांणी तांचे मदतीन ह्या भुरग्यां खातीर कोचिंगा खातीर तांणी स्कीम केल्ली आसा जी स्कीम आयज सगळ्या भुरग्यांक जर तांकां बरें प्रिपेर जावन डॉक्टर जावपा जाय किंवा MBBS करपा खातीर किंवा मेडिकल सायड वचपा खातीर निटा खातीर जे तांकां कोचिंग जाय ताजे खातीर तांणी ती स्कीम पयलींच ताजी स्किमीचे ह्या वर्साकूच ताजी स्कीम हें जाल्ली आसा उक्ती जाल्ली आसा आनी ती सगळ्यांक जी हुशार भुरगीं आहा तांकां ताजो खूब फायदो जाता जवळपास 8 लाखाचे बिलो इन्कम आसा तांचे खातीर स्कीम आसा एबाव 65% एबाव ह्या भुरग्यांक मार्क्स पडपाक जाय 10वी आनी ती ही नवी स्कीम ह्या वर्साक केल्ली आसा अनेक स्किमी आसा मातृत्व योजना आसतली अटल आसरा योजना आसतली ह्यो सगळ्यो स्किमी करपा फाटलो उद्देश हो आशिल्लो की ट्रायबल बांदव जे गांवांनी रावता जे आमचे कल्चर सांबाळटा आनी गोंय सरकाराक तांचो पालो आसा अशें लोकांक वयर काडपाक जाय थंय रोड रस्तो उदक लायट हे सगळें आयज सुद्दां आमचे काणकोण वाठारांत अंडरग्रावंड केबलींग जे लायटी केला ताका सुद्दां ट्रायबल सप्लायनाचो सपोर्ट आसा जे आसा हांगा तातूंत सगळे हितून ट्रायबलाचो जो फंड आसा तो ट्रायबल एरिया सर्जन मिनिस्टरा तेन्नाच्यान वापरपाक सुरवात जाल्ली आसा आनी खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ह्या आमकां सगळ्या ट्रायबलांक वयर काडपा खातीर मदत करता हांव ह्या वेळार संदी घेवन सगळ्या मिनिस्ट्रीचे सेंट्रल आनी गोंयचे मिनिस्ट्रीचे बी आभार मानता आयज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आसा तांच्या मार्गदर्शना खाली सेंट्रलाक सुद्दां वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो ट्रायबलां खातीर आसा बिरसा मुंडाची आतां 150वी जयंती निमित्यान अनेक योजना काडलेली आसा
ज्यो गांवां लायट उदक दिवपा खातीर आदरणीय पंतप्रधान मोदींची हांणी उक्ती केल्ली आसा. सगळ्यांनी ताचो लाव घेवपाक जाय. कांय तेंपान फॉर्मां मेळटलीं. आमचे सर ह्या वेळार सगळे गजाली हांगा फेसिलिटी हांगा आमकां प्रोवायड करतले अशें हांव मागतां. थँक्यू सगळ्यांक. ट्रायबलाच्यो खुबश्यो स्किमी आसा ज्यो आमचे सर ट्रायबल मिनिस्टर जाल्ले काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर आनी भाजपा सरकारान ज्यो स्किमी आमचे एसटी लोकां खातीर ज्यो आसा तयार केल्ल्यो. त्यो स्किमी म्हळ्यार आतां म्हणलें गेल्लें कितें स्किमी जल्माक आयले पासून मरत पर्यंत ज्यो आसा ह्यो स्किमी ज्यो आसा प्री मॅट्रीक आसा, पोस्ट मॅट्रीक आसा, गगन भरारी आसा, विद्यालक्ष्मी आसा, अटल आश्रय आसा, अंतिम संस्कार आसा, अश्यो खुबश्यो स्किमी ज्यो आसा ज्यो आमच्या एसटी लोकां खातीर ज्यो आसा. आनी ह्यो प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप जी आसा भुरग्यां खातीर जी आसा जी 5वी ते 10वी पर्यंत भुरग्यांक मेळटा, जी भुरग्यांक खूबसो फायदो जाता. आनी सगळे आमचे एसटी भावंडी जे आसा ह्यो स्कीम घेता. विद्यालक्ष्मी आसा जी चलयां खातीर आसा, चलयो घेता सगळी स्किमी. 3 लाखाच्या सकयल ज्यांचे इन्कम आसा तांकां जी स्कॉलरशीप जी आसा ह्या भुरग्यांक मेळटा. अटल आश्रय आसा, अंतिम संस्कार आसा जी अंतिम संस्कार जी आसा जेन्ना मनीस मरता तेन्नाच ती स्कीम आमी करपाक शकता. तांकां वंडिपाचो म्हळ्यार उजो लावन लासपाचो खर्च सुद्दां जो आसा आमचो सरकार जो आसा आमकां भाजपा सरकार जो आसा आमच्या सरकारान दिल्लो आसा. अश्यो खुबश्यो स्किमी आसा आनी ज्यो आमी घेतात आनी सगळ्या भुरग्यांनी बी ज्यो घेवच्यो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. पयले सुवातेर आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे सीएम आनी आमचे दोन्ही खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी श्रीपाद बाबू नायक आनी आतांचे भारतीय जनता पक्षाचे स्टेटचे अध्यक्ष दामोबाई यांचे पयली अभिनंदन करता. त्यात आमचे जे रिजर्वेशन आसा तुमी ते पास करून दिले बद्दल. तशेंच हांव फाटल्या 2012च्या गव्हर्मेंटाक जो आमचो स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या गव्हर्मेंटाक आमचो काणकोणचो आमदार जो तेन्ना आमचो मिनिस्टर जाल्लो ट्रायबल मिनिस्टर आनी ताणें आमकां तेन्ना त्या वेळाचेर खुबश्यो आमच्यो स्किमी आतां आमचे सरपंचान सारक्यो स्किमी केल्यो तातूंत मध्ये एक SC ST कमिशनर स्थापन केलें आनी हे स्थापन केलें इतल्या खातीर कित्याक आमच्या ST भावांक जो न्याय मेळपाक जाय तो तेन्ना मेळनासलो. आमचे लोकांच्यान आमचे जे ST लोकांच्यान जे कोर्ट कचेरी करपाक शक्य नासलें म्हणून हो तेन्ना ताणें मनोहर भाईच्या गव्हर्मेंटान लोकां खातीर जे बिल पास केलें आनी एक आमकां बरो मोठो न्याय मेळ्ळो आनी तेजी म्हणूनच आमकां आज खुबश्या लोकांक ज्यो केशी लोकांक थंय कमिशनाक मांडपाक मेळ्ळ्यो आनी लोकांक सॉल्व केल्यो आनी आतां हेजे फुडेंय आमकां तो बेनिफीट भरपूर मेळटलो अशी खुबशे आसा. अशी इतलीच हांव आशा बाळगितां. आनी आमच्यो ज्यो आतांच आमी शेजरान सांगला ज्यो स्किमी ज्यो 24 स्किमी सरान काडल्यो त्यो त्याच गव्हर्मेंटान काडल्यो आनी ज्या मनशाक खबर आसा तोच आमचो जो मंत्री जाल्लो म्हणूनच ह्यो शक्य जाल्यो म्हणून इतलें म्हणटा आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. मुद्दाम म्हणजे जशे गांवचे हेजे वयल्यान ती लक्षांक आयली. मातृत्व योजना म्हणून जी स्कीम तयार केली म्हणजे एखादी बायलेक जर भुरगें जायना पूण ताका खर्च परवडना डॉक्टरांचो वचून चॅकअप करप ताचे मध्ये लागता ते सगळें वखदां घेवप. ही योजना सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान म्हणजे आमचे आमदार आसतेन्नाच डॉक्टर रमेश तवडकर आनी मंत्री आसतेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ही स्कीम केली जेणे करून बायलांक तो एक रिस्पेक्ट मेळचो. कोणी उठता बसता तांकां ते तोपता ते तोपून भाशण घेतात तुमी वाहन तुमकां भुरगीं ना हातूंतल्यान तांगेले बाबाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे आनी ट्रिटमेंटा खातीर तांकां मेडिकल फेसिलिटी मेळच्यो. ती गोंया पुरती न्ही गोंया भायरूच सुद्दां जर तांच्यानी जर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तितले तांची जी गरज आसा तितली तांची ती योजना खरें तांकां मदत जाता. आनी ही योजना ही बायलां खातीर खूब आदाराक पाविल्ली आसा. अनेक जाणां ती सांगपाक मेळटा जेन्ना आपली ती योजना घेतलेली आसा म्हणून. सो असो बायलांचो विचार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करता. जनरल बायलांचे अशें म्हण करतात पूण ST बायलांचो सुद्दां हो विशय तांणी केल्लो आसा. सो तांचे आमी उपकारी आहा. आयज गोंय सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा सेंट्रला आसा आनी आमकां ट्रायबलांक एक खूब बरी दिसता की आमकां मान उंचावन बरें धिरान चलपा खातीर आनी आमचे डेव्हलपमेंट जे जाता गांवांक रस्ते म्हणा लायट म्हणा उदक म्हणा ह्यो ज्यो सगळ्यो फेसिलिटी आसा त्यो भारतीय जनता पार्टीचे सगळे जे आमचे सरकार आसा तांकां कळवळो आसा आमचे ह्या ल्हान अंत्योदय पद्दतीन काम करता.
आनी ताका लागून आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटा, स्किमी मेळटा आनी आमचे बरें जावपा खातीर आनी फुडें सुद्दां भारतीय जनता पार्टी सरकाराक आमचे सगळ्या ट्रायबलांचे सतत सपोर्ट आसतलो। जनता पक्षाचे सरकार गोंयाक आयलें आनी पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर जी मनोहरभाई त्या वेळाचे मुख्यमंत्री जाले आनी काणकोण मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून आमचे काणकोण मतदारसंघाचे डॉक्टर रमेश तवडकर सर निवडून आयले। त्या वेळार ट्रायबल मिनिस्ट्री जी आसा ती सरा दिली गेली आनी त्याच वेळार सांगपाचें म्हणलें जाल्यार आतां गणेश बाबा सांगता प्रमाणे कमिशन जालें आनी आमचे एसटी कॉर्पोरेशन जे गोंयांत खूब अशे यूथ जे आसा बेकार आसा जावं आमकां लोकांक जे घर बांदपा खातीर लोन जाय, बिजनेस लोन जाय युथा खातीर तांकां ते करपा खातीर कॉर्पोरेशन जे सुरवात जाली ती 2013 उपरांत 12 उपरांत जे कॉर्पोरेशन जालें त्या कॉर्पोरेशना मार्फत आमचे ह्या भागांतले गोंयचे भागांतले जे एसटी समाजाचे भाव आसा तेंच्यांनी बिजनेस करपा खातीर, धंदो करपा खातीर युवकांनी कर्ज घेवपा खातीर जे महामंडळ केलें खरें तें तोखणाय करपा सारकी गरज हें आसा। हांव हें कॉर्पोरेशन केले बद्दल आमचे काणकोणचे आमदार आनी आमचे स्वर्गीय त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई हांचे हांव ह्या वेळार आभार व्यक्त करता। खरेंच आमकां तें कॉर्पोरेशन जाल्ल्यान आमकां खूब जाणांक आमकां धंदो करपाक आनी घरा खातीर लोन घेवपाक आमकां बऱ्याक पडलें आनी ते ह्यो दोन ज्यो स्किमी आसा बऱ्या पैकी आमकां फायदेशीर ठरल्यो म्हणून तेंच्या ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।